लिपून रावलेल्या देवा, या उंड्याच्या रुपान लिपलेल्या आमची मोदी आयलेल्या या सूर पदवीदार रोचणाराक किरीत भाशेन हो वेळ आमकां दिवंक, आमकां भेट करूंक, आमी ताची भेट घेवंक हांगासर हाजीर आसा. पयले सुवातेर सगळे खालतिकायेन भक्तीपणान आमची मान बागोवन ह्या सुम्याक आमच्या सर्वोद्दाराक वर्णिपाट आनी नमस्कार आमी करुया. किरीत भाशेन बापाचो एकटोच पुतो आमचे मुखार आयलो. आमचे परसोत ताणें आपलो जीव दिलो. आमचे खातीर स्वर्गांत देंवलो.
आमची बसत कुर्सार मेलो आनी हेच संवसारांत सुर्गीच्या राजाच्यो दोर एक वस्तू आमकां मनीसकुळाक चलोवंक ताणें दिल्यो. बरे आमच्या जिविताक सुफोडाय मेवता तसली वस्तू सुर्गीच्या राजाच्यो चावी ताणें आमच्या हातांत घातल्यात. ह्या देवाक किरीत आमचो नमस्कार. तुजे मुखार येता वर्षेचो कित्याक एकलोच बापाचो पूत तूं. संवसारांत आमचे पासत आयले सुर्गीचो बोलिश्ट राजा. वाटसुऱ्यांक आमकां स्वर्गार रस्त्यार व्हरूंक तूंच आमचें जेवण जाताय. आमी किरीत भाशेन तुजे मुखार आसा. आयचो दीस, आयचो वेळ, हीच घोडी तुजे मुखार सारूंक तूं आमकां सोयीक दिताय. आमचें जिवितान येतले दोर एक प्रश्न, आमच्या जिवितान आसलेले दोर एक संकोश्ट, हुस्के, भिरांत, आमच्या जिवितान येतले प्रश्न तुजे मुखार दवरता. हुस्क्यान आमी भरल्या वचुया. आमकां हुस्क्या चड कितें जातलें, कशें चलतलें, कशें वेतलें हें सगळें आमी चिंता. जिवीत आमचें आमीच सोमिया त्रासान उडयता. तूं आमकां तुजो आदार दी. मन शांत दवरूंक, तुजेशी बसूंक, उदीकान उदीक बरे उपाय आमी घेवंक तूं आमकां शिकय. आमी किरीत भाशेन गायन करुया R4 पेज नंबर 176. बापाच्या एकल्याच पुता सुर्गीच्या बोलीस राजा. स्वर्गांत देवू आयलाय संवसारा माटो घाला. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. वाटसुरा स्वर्गा रस्त्या बुकीचे सोगले सुस्का. उड्याचे घेतले रोखणे जालोय तूं
모감소 두가디다 너무스카 두가골다 모감소 두가디다 다두시 Baba Mode Zata tu Kalis Tuje Angaso Tuje Soshi Murgota Karsa Amchi Namaskar Tugakurta Mogamso Tugadita Namaskar Tugakurta Mogamso जेसू पावनूय आसतना आमी तुका नमस्कार करता तुजी मुखार येता हांव कित्याक आमकां तूं आपली बाबा भयणां कशी मानताय तुजी मुखार आसा हांव कित्याक दर एकल्याक आमचे मदल्याक म्हजो भाव म्हजी भयण अशें तूं घेताय आमी तुका पुरते न्हय तूं आमचे मुखार आसाय आजून आमचे मन हांगा तुवें घुसपा गुंदळाक सांपडला हुस्क्या कोंतीनी तुजे मुखार आसा आमी सगळीं शांत मनाचें आमकां कर आमच्या काळजांत अदीक शांती दी आमच्या जिवितान येतले प्रश्नाक फुडो करूंक आमकां बोडाय दी आज शुक्रार त्याग उपास दणवण राची सगल्यो वस्तू आमी करूंक गरजेच्यो आमकां तूं शिकय सगळ्यांक नेणारपण आमचें पयस कर खुशालकायेन तुका वेंग मारूंक खुशालकायेन तुज्या आज्ञा पाळूंक खुशालकायेन कोश्टाची वाट चलोवंक तूं आमकां शिकय आमचे दिनवास व्हडल्या ताड्यान हे वेळार जेसू मुखार आमी दवरुया
सर्गीच्या मोगान बापा कितलो तूं विस्वासी. जर दिसाक आमकां आमकां नवें जिवीत दिताय, हो स्वास आमच्या जिवितांत घालताय. ताका लागून तुका अर्गां दिता. बीन वाचता वाकाणटा मोगळा जेजू. एकूच करपा मागता मोगळा जेजू. दर दिसाक तुज्या पांयाची येवंक, तुजें दर्शन घेवंक, तुजें देवाचें उतर आयकूंक आनी आमच्या जिवितान आमचें तें घालून. तेच भाशेन मागता मोगळा जेजू. जायतो लोक तरेतरेच्या दुयेंसांनी कश्ट वता, तांकां तूं राखण सांबाळ. गिरां जीं पळय चालू जाच ती बेगीनूच बंद जाल्यार पुरो म्हूण मागता. जायतो लोक त्रासान पडलेलो आसा, तांकां तूं धीर आनी आदार जावं म्हूण मागता मोगळा जेजू. मागता जेजू आमच्या गोंयच्या शारा पासत कितलें वायट भितर सरत आसा. जर दिसाक बरो न्यूज म्हणलेलो पासून मेळना. मोगळा जेजू सगल्यांक तूं आमकां तुज्या अमुलीत रगतान धुवन काड म्हूण मागता आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी सगल्यांक तांच्या गिन्यानाचेर उजवाड हाड म्हूण मागता. आनी जें पळय वायट जें पळय चलता मोगळा जेजू तें सगळें नपयत कर म्हूण मागता. आनी सगल्यांक आमकां बरी सावत बरी भलायकी दवर म्हूण मागता. आनी हो परसवाचो काळ जो पळय आमच्या जिवितान आमी सात्तव्या दिसांनी जो दिसाक देवाच्या उतरार आमी नियाळ करपाक आनी आमचें जिवीत बदलपाक म्हणजे आमचे संबंद जे पळय पयस आसात ते आमचे बोगलेक हाडूंक एकामेकाच्या मोगान जिवंक आमकां जेजूची कृपा आनी बळ फाव करून मागता. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू, वाखाणणी तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. अर्गान दिनवास दिता तुका त्या आयच्या वेळा खातीर, ते आयचे सकाळी खातीर तुवें म्हाका तुज्या मोगान साजेर केलें. अर्गान दिनवास तुका सगळें बरेंपण जें तूं म्हाका दिताय, तूं म्हाका राखताय, सांबाळटाय, वाट दाखयताय, सगळे देणे पासत जेजू तुका अर्गान दिनवास. तुका अर्गान दिनवास जेजू सगळें जें तूं म्हजें सगळें करताय. Thank you, Jesus. Love you, Jesus. Praise you, Jesus. Lord, there are good blessings that are showing on each one of us. Thank you, Lord, for your grace. Thank you, Lord, for grace. You are the Lord of our You are the only good. Thank you for all your mercy. Thank you for always providing for us. तुका आर्गां आनी दिनवास दिता. तुवें आमकां सोयी दिता. सदांच तुज्या पांयाची येवंक, तुजें उतर आयकून आमचें जिवीत येवसर. पूण जायतीच तुजी फाटलांदारां संस्था जेजू, कश्ट भोगतात जेजू. आसाम हांगा जायती उत्सापणाय चलता जेजू. हे सगळे ऑपॉर्च्युनिटीजांचें मोल भोगोवन आनी आमकां सगळ्यांक तुज्या फाटल्यान घाला. तूंच बरे भाशेन राखताय आनी सांबाळटाय म्हणून तुजें मार्गदर्शन तूं आमकां दिताय.
आम्ही तुका आर्गां आनी देवळास दिवपाचीच मंगला जेजू हांवें एक रिक्वेस्ट घातलेलो म्हज्या नेव्यांक सिरीस मेवल्यार प्रभू I just want to thank you, Lord, for hearing my prayers and all the prayers we prayed in this church during the Mass. I thank you, Lord, for giving him job, Lord Jesus. I pray to you, Lord Jesus, for those who have got no job, those who are idle, bless them with jobs, Lord Jesus. And they may give you the first place in your life, Lord Jesus. And enjoy the goodness of your love, Lord Jesus. I praise and thank you, Lord. We praise you, Jesus, for all the abundant blessings you bestow on me and my family, and all those near and dear to me, and all those whom you have put in my care. Lord, I thank you also for the little sufferings that come my way. Help me to be humble and accept them joyfully, willingly to be able to do your will every moment of my days, every moment of my life. I thank you, Jesus. I praise you, Jesus. I love you, Jesus. जेजूचो आशिर्वाद घेवंक आमी दिमी घालुया. आयचो दीस 2 दिसांची घोडी आमकां उदीक बरेपणान दी म्हूण ताचे लागीं मागुया. Let us kneel before him, ask for his grace. Let's come to him and say, Lord, we submit ourselves to you. Do your will, thy will be done. आमच्या जिवितान असलेले वायटपण सगळें पयस कर. आमच्या जिवितान येतल्यो ताळण्याचे झुजूंक आमकां आदार दी. आमच्या जिवितान येतले सगळी शेळेमोळाय पयसाय सायबा. May we be energetic. May we understand that you love for us. May we grow more and more closer to you. With these same thoughts in mind, let us ask for his blessings. सगळीं बरोबर आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज संपय, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो रास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां मागोस, आनी आमकां तांण्यान पडून दिवं नाका, पूण वायटांतले तो आमकां हार. आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो रास आयज आमकां दी,
आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार आमचे आमचे बाबा बाबा स्वर्गीच्या स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसवतो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार
गायन घेऊया I6 पेज नंबर 118 I6. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. माई मोगाचो युकार ह्या मिसाच्या बलिदानान हाच्या मिसांत आमी मागतल्या सोंपलेल्या मारिया आग्नेस सिक्वेरा तेरीत भाशेन देवान सासनाचो विसो दिवन सर्गीचें सूख तिका फावो करूंक मागुया. आमची एकली धाकटुलें भुरगीं बेनिशा फेर्नांडीस पिडेंत आसा. कितें भाशेन ताचे खातीर मागुया देवान ताका इलाज फावो करूंक आनी बेगीन बरी जावन आपल्या घरांत परतून येवन आपलें शिकोप बरे तरेन करून ताचे खातीर मागुया. मागुया आमची पासत आनी आमच्या गोंयच्या पासत आयच्या दिसाक शुक्रार म्हणल्यार अदीक आनी अदीक जेजूक मानता तसले आमी जावं आमकां पुर्ती फोडां मेळूंक किरीत भाशेन कोतकोतीत करपा आनी बोवाळ मागून घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून थळान सारून वायट अदनान बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. हे पासत मागीर सदांच सांगपाक मेळ्ळी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवाक विनवती करात म्हणपाक सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. रातुया सर पदवेदारा देवा ह्या प्राचीत काळार उर्बेन आनी आमी दडवण करता तिचे वरवीं आमी नितोड निर्मोळ जावं आनी अशें येवचें आसा ते पास्काचे परबेक काळजाचे खरे भक्तीन आमी पावोशी कोर. आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवत चलयता सासनाच्या सासना. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. इस्रायलाक आपल्या एरां सगल्या पुतां परस झुजेचो अदीक मोग आसलो कित्याक तो तांचे जाणटे पिरायेर जल्मल्लो आनी ताणें ताका एक विविध रंगाचें आंगलें केल्लें. आपल्या सगल्या पुतां वन बापूय झुजेचो ओगलो मोग करतालो तें पळोवन दुसरे भाव ताका जोडटाले आनी ताका ते बरे भाशेन देकोसो करिनासले. सगले भाव आपले बापायचो हिण चोरूंक सिकेम गेले आसता इस्रायलान झुजेक सांगलें, तुजे भाव सिकीम हिंडांक घेवन गेल्यात. आयक, हांव तुका तांचे सोरशीन धाडटां. म्हणटोच झुजे आपले भावाचे सोदीक गेलो आनी ते ताका दोड्टन गांवांत मेळ्ळे. पयस तावन तांणी ताका देखलो आनी तो तांचे सोरशी पावचे आदींच ताचो जीव काडूंक थारायलें. तांणी
एकामेकाक म्हणलें, ओ पळयात सोपनेकार येता, येयात ताचो प्राण काडुया आनी खंयचेय एक कोणींत ताका उडोवंक आमी मागीर सांगचें. एक निश्तूर मोनजातीन ताका गिरासलो. तेन्ना ताचीं सपनां खंय पावतात तीं पळोवचें. पूण हें आयकतूच रुबेनान ताच्या चोपकांतलो ताका वाटायलो. ताणें तांकां सांगलें, ताचो प्राण आमी काडचो न्हय. ताच्या चोपक्यांतलो ताका वाटावून परत ताका आपले बापायचे स्वाधीन करचे निमतान रुबेनान नव्यान तांकां सोजमायलें. ताचें रोगोत वारोय नाकात. ह्या ओरोण्यान एक कोण आसा, तातूंत ताका उडयात, पूण ताचेर तुमचे हात घाली नाकात. आपले भाव आसले थंय झुजे पावतूच ताचे विविध रंगाचें आंगलें तांणी काडलें आनी ताका धरून एके कोणींत उडयलो. ती कोण सुकलोली, उदक तातूंत नासलें. मागीर ते जेवणाक बसले. तेन्ना कांय इश्मायली लोक गालाडतान येतालो तो तांणी पळयलो. गोम, पोरमोड आनी रेजीन उंटांचेर घालून ते इजिप्टाक व्हरताले. जुदान आपल्या भावांक सांगलें, आमच्या भावाक जिवो मारून आनी ताचें रोगोत भिजोवन आमकां कितें मेळटा? ओदीक बरें आमी ताका ते इस्मायलिटांक विंकुया, पूण कांय वायट ताका आमी करचें न्हय. कितलोय जाल्यार तो आमचे रोगता मासाचो भाव. आनी ताचे भाव कबूल जाले. उपरांत कांय मिद्यानी वेपारी थंयसरल्यान वेताले. तांणी ताका ते कोणींतलो वयर काडलो आनी इस्मायलितांक रुपयाचे 20 नाण्यांक विकलो. आनी हांणी झुजेक इजिप्टाक व्हेलो. देवाचें उतर जबाब सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विजमितांचो म्हाका उगडास येता. परतून म्हणुया, सर्वेस्परान केल्ले ओचोऱ्या विजमितांचो म्हाका उगडास येता. ताणें देसान दुकोल पडूंक दिलो. तांचें उदर पसोन करून उडयलें. तांचे फुडें एका मनशाक धाडलो. गुलाम कसो विकून दिल्लो झुजे तो. जबाब सर्वेस्परान केल्ले ओचोऱ्या विजमितांचो म्हाका उगडास येता. ताचे पांय सांकड्यांनी बांदलोले. ताचे मानेचेर लोकोडाचें जूं बसयल्लें. शेकी ताणें पारकून सांगलें, तेंच घडोवन आयलें. सर्वेस्पराच्या उतरान ताचें उतर कोरें जालें. जबाब सर्वेस्परान केल्ले ओचोऱ्या विजमितांचो म्हाका उगडास येता. तेन्ना राजान ताका बडकणींतलो भायर लायलो, काडूंक लायलो. राष्ट्रांच्या पातशायान ताका सुटका दिली. आपल्या घरान ताका कारभारी नेमलो. आपले आस्तीचेर ताका अधिकार दिलो. जबाब सर्वेस्परान केल्ले ओचोऱ्या विजमितांचो म्हाका उगडास येता. उबी रावया. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपले एकल्याच पुताक दिलो. ताचेर विस्वास देवतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. सर्वेस्पो तुमचे सगळ्यांसू मातेवा परमणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेसून परोम याज्ञिकांक आनी पोरजेच्या वडिलांक एक वपा सांगली. कोण एक भाटकार आसलो आनी ताणें एक दाकांचो मोडो लायलो. ताचे भोंवतणी आडो घातलो. तातूंत गाण्याक एक कोडंबी कांतयली आनी पारो करूंक एक गोपूर बांदलो. मागीर तो मोडो ताणें
कुलवाड्यांक कोंबड्याक दिलो आनी आपूण पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. फोड पिकेचो वेळ पावतूच आपल्या कोंबडें घेवच्याक ताणें त्या कुलवाड्याची आपल्या चाकरांक धाडले. पूण कुलवाड्यांनी ताच्या चाकरांक धरून एकल्याक मार घालो, दुसऱ्याक जिवेशी मारलो आनी तिसऱ्याक फातरायलो. आनीक एक पावट ताणें दुसऱ्या चाकरांक धाडले, पयलेहून ओदीक, आनी तांणी तांकां तशेंच केलें. म्हज्या पुताक भिड्डेतले अशें म्हणून शेकी ताणें आपल्या पुताक तांचेशी धाडलो. पूण कुलवाड्यांनी पुताक पळोवन आपणा भितर म्हणलें, हो ताचो दायजी, येयात, हाका जिवेशी मारुया आनी ताचें दायज आमचें जातलें. आनी तांणी ताका धरून मोड्या भायर व्हेलो आनी जिवेशी मारलो. आतां मोड्याचो दोनी येतूच त्या कुलवाड्यांक कितें करतलो? तांणी जाप दिली, त्या नुस्त्यांचो व्हड भस्म करतलो आनी दुसऱ्या कुलवाड्यांक आपल्या त्या काळार फोड दितात तसल्यांक आपलो मोडो कोंबड्याक दितलो. जेसून तांकां म्हणलें, जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणच्या संदीचो फातर. हें सर्वेस्परानूच घडून हाडलां, तें पळोवन आमी तोटाक जाल्या. अशें तुमी केन्नाच पवित्र पुस्तकार वाचूंक ना. म्हणटूच देवाचें राज तुमचे कडलें काडून घेतले आनी पुर्ती फळां करतात तसल्यांक लोकांक दितले. ताचे ओपारी आयकले उपरांत मुखेल याजनीक आनी फारिसीव आपणाच विशीं तो उलयता म्हूण समजले आनी ताका ते दवरतले आसले. पूण लोकांक भियेले, कित्याक प्रवादी म्हूण लोक ताका मानतालो. जेसू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाऊ भयण, आयचो पयलो शुक्रार, म्हयन्याचो पयलो शुक्रार पाप साहेबाचें संकल्प नव्या रोख साक्षां खातीर आमी मागूंक. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांनी शुभ वर्तमान परगटूंक आपलो जीव संकोश्टान घालतात. तांणी आपले उर्बेन पवित्र सभाक धीर आनी मिशनारी नेट दिवंक तांचे खातीर आमी मागुया. किरीत भाशेन संवसाराच्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर जायतीं जाणां दुमाळो भोगतात आनी आमी बरवंसो धरून तांची दूख बेगीनच कबार जावं तांचे खातीर मागुया म्हूण पाप साहेब आमकां उलो मारता. किरीत भाशेन आयच्या काळार रोख साक्षी पयल्या शेकड्याचे रोख साक्षी संख्या परस चड आसात. कुश्टवतेली बाबा भयणां, किरीत भाशेन आमचे लागीं ती आसात. जायत्या आमच्याच ह्या वाठारांनी ती आसात, आमच्याच राज्यांनी ती आसात. एकीच आमी सगळीं देवाची एकूच क्रिस्ताची कूड जाल्यार बाबा भयणो पवित्र सभा गायाड जाता. आनी पवित्र सभा गायाड जाता तेन्ना आमी हे पवित्र सभेचे हात आनी पांय तर दुमाड्यांत आसलेल्या ह्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांक मागण्या वरवीं आमचो तेंको पाप साहेब दिवंक लायता. आयच्या दिसा किरीत भाशेन शुभ वर्तमानांत आनी पयल्या वाचपान कांय बरें आमकां मेळटा. जो सुर्गीच्या राजाक पुरतो तोच आनी ताकाच की ओदीक सुर्गीच्या राजाच्यो चावी मेळटल्यो, कित्याक तो फळां दिता आनी आमी ती फळां दितली पाटलावदार जावं देव आमकां आजुलो मारता. पयलें वाचप उत्पत्तीच्या पुस्तकांतलें. किरीत भाशेन आमी आयकता, जुजे काय बरो आपल्या सगळ्या भावां बरोबर तो जियेतालो आनी ताचो बापूय इस्रायल ताका सगळ्यां परस उदीक मोग करतालो. पूण हे भाव ताचेर तिट्टाले, नोसायेन भरलेले, नेकी भाशेन ताका मारूंक सोदतात. सोयीक मेळ्ळ्या उपरांत ताका मारूंक ते वेतात खरे, पूण एकलो तांचे मदलो म्हणटा ताका आमी विकुया आनी ताका इजिप्तकारांक ते विकतात. आनी कितें घडटा तें आमी जाणव. होच भाव जेन्ना तांचे मदें बुकमारी पडटा तेन्ना तांकां तो वाटायता, तांकां आपले भाव भयण म्हूण बोगसणी दिता आनी तांचो परामोस तो करता. देव ते भाशेन आमची काळजी घेता. जायते फावटी भाव भयणीनो, आमच्या जिवितान देवा सुशेले आमी पयस वेता, देवाक आमी नाकारता, जायते फावटी देवाक आमी अनुपकारी जाल्ल्या भाशेन जियेता. देव तरी आसतना आमचो मोग करता, आमकां सगळ्या देण्यांनी भरता. हाचे शुभ वर्तमान काय बरें जेजू एक वोपार सांगता. दोनयान आपले कुलवाड्यांक एक
किरीत भाशेन मोडो दिलो आनी हो मोडो बरे तरेन ते राखतले म्हूण ताचो ताणें आवंडो दवरलो. पूण ह्या वावराड्यांनी न्हूच ह्या वावराड्यांक मारून उडयले, पूण ताच्या एकल्याच पुताक जो थंय गेल्लो ताकाय ताणें मारून उडयलो. म्हणटूच देवाचें राज जेजू म्हणटा तुमचे कोडणें काडून घेतले आनी पुर्ती फळां दितात तसल्यांकूच ते मेळटले. आमी तर पुर्ती फळां दिना जाल्यार हें सुर्गीचें राज आमचे वेलें पयस वेतलें. कोणीक आमची ओन भावार्थी भावा भयणां ओदीक आमच्याहून ह्याच देवाच्या राजा खातीर ओदीक वावुरतात. आमची ओन भावार्थी भाव भयणां घोडे आपल्या जिवितांत तीं जियेतात. आज आमकां करपा मागयो आमचे दोळे उगोड सायबा, आमची मनां उजवाडाय. ओदीक आनी ओदीक तुज्या राजा खातीर आमी वावरूंक पुरते कशे आमी जावंक आनी आमकां ह्या राजा खातीर 2 दिसाक जितले प्रयत्न करूंक पडटा ते आमी करूंक सुफोड आमी जावंक आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवं. गायन घेऊया C4 पेज नंबर 29. C4. म्हज्या बाबूने म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवबापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. तुझ्या आत्म्या बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाटके भुवीत शुभेच्छा दवाक सर्वेस्वर मानून घे. कोणबळे बापा हो संस्कार समोरमूक आमकां फावो ते परी तयार कर आनी मोगान जिवंक ताचे वरवीं आमकां आदार मेळूं. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित बापा सोर पदवेदारान सासणाची देवा सोर काडी आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचे पातकी सैम आमी दोमावन दवरतल्या अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्या. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार धरून आमी काळजान उदार जातले आमकां उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतले. उपरी आमचे सोडवणेचे परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगळ्या तुज्या दुता भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. पवित्र 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 रागभरांचो स्वर्ग आनी संसार बाबाच्या उत्सर्गीत काळ सर्वेस्पराचे नवे बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेचपरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराचें रगत पातकांचे मोगसणे मेळच्याक
तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गोडपोरगो तुया तुझ्या गोसावी मुलो जीवन कोणा वरवी तुवें आमकां सुरयली सौम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनू शिवोनपणाचो आमी भक्ती पुढे उगडास करता. ओ जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केन्न देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडान रगोस येतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोलीचे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भागीन बापा फिलीप नेरे आमच्या गवणी बापाक आनी सगळे यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनः जिवनपणांचो बरोवचो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजी इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक चेंपर जोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची विधी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई संगाती चपोती भाग्यून झुजे भाग्यून धर्मतान सर काडी तुका मानवल्यान तर सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता ते जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमच्या सरोंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थोन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, जी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमचे चुकलेले हांव बक्षिता तशी आमची पातकां आमगोस आनी आमकां तांणी फुडें दिवं नाका वायटांतल्या सर्वेस्परा सर वायटांतल्या आमकां निवाद दया करून जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान नत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दमतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिसका जी खुशी परमे तिका शांती दिया आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जियेतां राजवत चलयताय सासणाच्या ससनांक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळ्यां आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शरी संवसाराचे पाप काडटा ती शेलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. म्हज्या भितर म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, सासणाचे सरवणीची सुफोड कुणा करून आमकां तुवें हें पवित्र जेवण दिलाय. तातूंत आमी दिनवाशी काळजान वांटो घेतला. ह्या जेवणाच्या बोडान ती सोडवण काळजान ता नाशूंक आनी ती जोडूंक आमकां शाबितायेन पावय. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. अनाउन्समेंट कॉन्फररीचो दोनी कॉन्फररीची जमात जातली 3 तारखेर मार्चाची, दुसरे मीस जाल्या उपरांत आयतारा दिसा. किरीत भाशेन 29 तारखेर म्हणजे 19th ऑफ दीस मंथ आमचे फिरगोचेन जनरल कन्फेशन आसतली. भायले पाद्रे येतले. आमचे इगोचेन 4:30 वाजता सुरू जातली आनी दाबोली कॉपेलांत 5 वाजता सुरू जातली. चोत्रायदोची 19th ऑफ मार्च 19 तारीख आमच्या ह्या जनरल कन्फेशनांत आमी वांटो घेवचो म्हूण मागता. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. सगलीं बरोबर फिरगोस गौरीक सोबी खातीर मागणें. सुर्गींच्या बापा, तुवें मोगान आमकां रोचल्यान, तुज्या पुता जेजून मोगान आमकां सोडयल्यान, तशेंच पवित्र आत्म्यान मोगान आमकां दावत्तिजमा दिसाक मागल्यान. तुजो मोग चाकूंक आनी सगल्यांक वांटूंक तुजो वाव चालू दवर. ह्या गौणीक वर्सान आमी आमच्या दोन प्रांतांत सगल्या फिरगोसांनी फिरगोस गौणेक सभेची
नवी फुडारी वेंचून काडटले तुवें सुरू केल्लो वाव आमच्या फिरगोजांनी चालू दवरूं फुडारीपण घेवंक तूंच आमकां आमच्या भावा भयणी वरवीं वेंचून काडटाय तूं सगल्यांक सांगाता घेवन एकचारान सहभागिलीपणान पाद्विकाराच्या मार्गदर्शनान ल्हानविकायेन जेजूचे मिसांव फुडें व्हरतले फुडारी आमी वेंचून काडूंक आमकां तुजे कृपेन भर भावार्थ्यांनी किरीत भाशेन लौकिकांनी आपले आपोणे वळखून आमच्या फिरगोजेच्या आनी फिरगोज गौडीक सभेच्या वावरांत तशेंच ही गौडीक सभा पुनर्स्थापने तयारेन उमेदीन आनी व्हड मोगान आमी वांटो घेवंक आनी जेजूच्या मिसावांक आयत्या मनान खाण मारूंक पवित्रित्वेचो आदार ओगेपणान आमकां मागता हें सगलें आमी तुजे कडेन मागता तूं जो सगळे सुवातेर आनी सगळ्या वेळार पुता आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान वावुरताय सासणाच्या सासणाक आमीन गायन घेऊया R14 पेज नंबर 182 R14 Lord.